Sfora Ecclesia, Sostanza Romanuca, Sfora Ecclesia, Sostanza Romanuca, Loboto, tu podveda, Civoiva, Soglia Fanta, tu Loboto, tu podveda, Civoiva, Soglia Fanta, Sfora Ecclesia, Sostanza Romanuca, Sfora Ecclesia, Sostanza Romanuca. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो तुमचे सोबे आसू. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एलिस मेंडीस म्हयन्याचो उगडास देवान तिका सुरगीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस संभ्रमता मारिया फेर्नांडीस देवान तिचेर आपलो आशिर्वाद घालून तिका आपल्या सुभा देण्यांनी बरोव म्हूण आमी मागुया. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान पळयतल्या वेगवेगळीं मनशां जेजूचो पाटलाव करूंक सोदतात, पूण जेजू तांकां आपलो पाटलाव करप म्हणल्यार कितें हाचो अर्थ आनी समजणी दितलो. तर आमी आमच्या जिवितांत खरेपणी देवाचो पाटलाव करूंक शिकूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां देवाची कृपा आमी मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां आवडीनो म्हजो कन्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवडो अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच सांगवान मरी सगळ्या विरोधाक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia Kaputko, Somia Kaputko, Krista Kaputko, Krista Kaputko, Somia Kaputko, Somia Kaputko. प्रार्थुया. वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या बाबा, तुजी अगणीत पदवी भोग करून पातक्याची दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोनवाळेन वागय आनी तुज्या बासावण्याक सगळ्या काळसान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडुशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब हे भाशेन आपल्या इश्टाक कोडें उलयलो. खरेंच तुमी सांगतात तशें तें हें हांव जाणा. देवाक फुडो करून मनीस कसो जिखतलो. ताचे कोडे तो विवाद करूंक सोदीत जाल्यार
ताच्यान हजारांतल्यान एका प्रश्नांक पर्यंत ताच्यान जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यानान सोर जाणार पोदवेन सोर पोलीस ताका फुडो करून कोण उबो उरला. दोंगरांक तो तांकां कळो नासतना एके सुवाते वेले दुसरे सुवातेर व्हरता. तो रागार जाता तेन्ना तांकां काळा आपटिता. तो प्रितूम हालयता आनी तिचे सगळे खांबे तरतरून तिच्या जाग्या वेली तिका उखलून काडटा. तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्या उदेताना रावता आनी शिक्को मारून नोकेत्रांक तो बंद कोत्ता. ताणें एकल्यानूच अंतराळ मोदोळ वस्तारतली आनी सोमदेराची उंच लारां मोस्तून दवरलीं. सोप्त ऋषी आनी मिर्गशीर्ग कृतिका आनी दक्षिणेची नोकेत्रां ताणेंच केल्यांत. ताची कर्तुबां श्रेत उरतीं लेखा गिन्याना उरतीं. ताची विस्मितां मापा मेजपा भायलीं. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता आनी म्हाका कळच ना. तो कितें काडून व्हरता जाल्यार कोणाच्यान ताका आडावंक जाय. वो तूं कितें कोत्ताय अशें कोण ताका म्हणत. अशें तर म्हज्यान ताका कसलो जबाब दिवंक जाय. वो कसलीं उतरां ताचे मुखार उलोवन हांव निरपराधी म्हूण समजात. पूण उलोवन म्हाका फायदो कसलो. कित्याक जाका हांव उलो मारतां तोच म्हजो नितीदार. हांवें ताका आपयलो आनी ताणें जबाब दिलोय जाल्यार तो म्हज्या ताळ्याक कान दितलो म्हूण म्हाका कशी खात्री आसत. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. सगळीं म्हणुया म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. दीसभर तुका उलो मारता सर्वेस्परा. तुजे मुखार हात जोडून रावता. मेलेल्यां खातीर तूं कितें विस्मेतां करतलोय. मेलेल्यांच्योय सावळ्यो उठून तुजी चूस करतल्यो कितें. जबाब म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दे. फोंडान तुज्या भोलेपणाची खबर कोण कोत्ता. निसंटणाच्या जाग्यार तुज्या विस्वासीपणाची गजाल कोण करीत. कालोखान तुज्या विस्मिताची ओळख आसा कोणाक. नरकांत कोणाक आसा तुज्या प्रमाणीकपणाचो उगडास. जबाब म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दे. हांव तरी तुका उलो मारतां. सकाळचें म्हजें मागणें तुजे मुखार जोडटा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सोडलाय. कित्याक तुजे मुखामळ म्हाका लिपयताय. जबाब म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दे. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्परा जोय, सर्वेस्परा जोय, सर्वेस्परा जोय जोय. सर्वेस्परा जोय, सर्वेस्परा जोय, सर्वेस्परा जोय जोय. सगळें नुस्कान सोगोट ओलचीक फकत जेजू म्हजी गिरेस्तकाय. ताचे भितर रिगून रावूंक काळीज म्हजें आशेन मागता. सर्वेस्परा जोय, सर्वेस्परा जोय, सर्वेस्परा जोय जोय. सर्वेस्pora जोय, सर्वेस्परा जोय, सर्वेस्परा जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Luca pormone Gesù Cristo ce शुभ वर्तमान. Moila tuka sona.
वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान जेजूक म्हळें, तूं वेशी थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय येतलो. जेजून जाप दिली, कोल्यांक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्याक गोटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेकोवंक खंयसरूच जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्यान ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान. पूण त्या मनशान म्हणलें, पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक रोजा दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्यात तांणी आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावन दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुजे फाटल्यान येतां, पूण घरां आसात तांकां म्हाका पयलीं सांगून दी. ताका जेजून सांगलें, कोणूय नागराक हात घाले उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आघाडी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एका दिसाकूय एक राजा दुसऱ्या एका राजाचेर आक्रमण करूंक गेलो आनीक आपल्या सैनिकांत एका तारवान घेवन तो हे झूज मांडूंक गेलो. आनीक जेन्ना ते तारवा वेले देंवले दर्याचे देगे ते आसले, ताणें पळयलें की ताचे सैनीक खूब थोडे आसले. ताच्या दुस्मानाचे सैनीक खूब ताचेवन सुबेज आसले. आनी तेन्ना ह्या राजान एक वस्त केली, जी तारवां ते घेवन आयलोले त्या सगल्या तारवांक ताणें उजो लायलो. आनी तेन्ना ते आपल्या सैनिकाक ताणें म्हणलें, आतां आमचे लागीं परतून घरा वचूंक जायना, कित्याक आमी हाडलेली सगळीं तारवां लासून गेली. जरी तर आमकां घरा परतून पावूंक जाय जाल्यार आमी हें झूज झुजूंक जाय. आनी अशें म्हणटात की ह्या थोड्या सैनिकांक घेवन हो राजा हें झूज झुजलो. बाबूनो, आयच्या शुभ वर्तमानान 3 मनीस जेजूचो पाटलाव करूंक सोदतात ते आमी पळयता. पयलो जेजूशी येता आनी ताका म्हणटा, सायबा, तूं वेशी थंयसर, हांव तुजे फाटल्यान येतलो. बाबूनो, जेजू जायते बरें करतालो, जेजू मिलाग्री करतालो आनी जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान वेतालो. एक सेलिब्रिटी कसो जेजू जाल्लो आमी पळयता. आनीक हें सगळें बरेंपण जेजू फाटल्यान इतलो लोक वेता तो पळोवन ताकाय दिसता हांवें जेजूचो पाटलाव करचो. पूण जेजू ताका उगडास करता की म्हजो पाटलाव करप न्हयच फकत एक फुलांची बाग, पूण जायते खुरीस खांटे थंयसर आसतले. आनीक हाचो जेजू ताका उगडास करता. जेजू म्हणटा, कोल्यांक दोली वाऱ्या वेल्याक सुकण्याक गोटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेकोवंक जागो ना. दुसऱ्या कोणाक जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो म्हणटा, पयलो म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. आनी जेजू ताका म्हणटा, मेल्यान ताका आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावन दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आनी तिसरो मनीस ताका म्हणटा, सायबा, हांव तुजे फाटल्यान येता, पूण पयलीं म्हाका म्हज्या घरांत आसा तांकां सांगूंक येवन दी. म्हणल्यार आपल्या घरच्याचे मोन तो जाणा जावंक सोदतालो, देव ओपिनियन. आनी जेजू ताका म्हणटा, कोणूय नागराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. आज बाबूनो, जेजू आमकां सोड एकल्याक हेंच आपोवणें करता, म्हजे फाटल्यान ये. आनी जरी तर खरेपणी आमी जेजूचो पाटलाव करतले जाल्यार थोड्यो वस्तू आमी सोडून दिवंक निबेल गरजेचें. पयलें म्हणल्यार पर्सनल सिक्युरिटी, म्हणल्यार म्हजी खाशा जिवाची सुरक्षा. आनीक ह्याच खातीर बाबूनो, जेजूचेर पातयेवन चलप गरजेचें. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां सोडून दिवंक लायता पर्सनल गेन्स. म्हाका कितें मेळटलें काय, म्हजी कोण भाशेन वाड जातली काय, म्हाका कितें बरेंपण रावता काय, हें बाबूनो जेजूच्या पाटलाव करपांत आमकां मेळचें ना. आनी तिसरे सुवातेर जेजू आमकां सोडूंक दिवंक सोदता पर्सनल रिलेशनशिप्स.
म्हणल्यार जायते फावटी जेजूचो पाटलाव करूंक घोडेक आमच्यो रिलेशनशिप्स आमच्यो सोयरीकतो ज्यो आसात त्यो जायते फावटी आमकां एक आडकोड जाता. घोडेक म्हजी इश्ट मित्रां, म्हजी गोरशी वांगडी जायते फावटी आमकां खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूंक घोडेक आदाराची जायना. तर जेजू आमकां सोडून दिवंक लायता आ पर्सनल सेक्युरिटीज, आ पर्सनल गेन्स एंड आ पर्सनल रिलेशनशिप्स. आनी हांवें पळयता आयच्या पयल्या वाचपान कोण परी जेन्ना आडकोळी आसतनाय लेगून जॉबान जेजूचो देवाचो पाटलाव केलो. ताच्या मनान एकूच आसलें तें म्हणल्यार हांवें कोण भाशेन म्हज्या दुखान लेगून देवाचो पाटलाव करूंक जाता, देवाक विस्वाशी रावंक जाता. आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ करता आसतना ह्या आल्तरार उंड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां हीच कृपा मागुया. आमचें न्हय पूण देवाक जाय तेंच आमी आमच्या जिवितान करूंक ही कृपा आमकां मागून घेवया. भेटोवणेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून आता आमची काळजा हातून घालता. सगळीं उबी रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदविता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनानी खरें मोहीन आमच्या कोनवाळ्या देवा, आमी तुका वंपताव ते जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ते आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वाव दिसर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सुबरमताव, जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव, तीर परवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकताव. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sogani sosa, mola tucia voi nova. Usorgi tu cazzo e sorves poraci la vi, pietà da caso. Usorgi tu cazzo e बापा, करोसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंजी.
तीच पुरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान देन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Gesù melo, Gesù ci bolzaro, Gesù robia miedono, Gesù robia miedono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भुक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, फिलिपनरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे स्थगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मान उरल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांडो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सांगतान धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराच्या जुक्रिस्ताच्या शेण्याक आमी बरभाशेन उद्रेकता. तर आमकां तुज्या उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्या रासोड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शने संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शने संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शने संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावुया. म्हज्या जेवणाक येयात. D28 पान 6.2. D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात. बावळीन खोशी वचत म्हज्या कुडीन वचत खोशी घालून साया. म्हज्या जेवणाक येयात. बावळीन खोशी वचत म्हज्या कुडीन वचत खोशी घालून साया. जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. 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 सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीचे सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समरंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बळका